जे आयज सगळे टिमीन जे आयज हांगासर वावुरता तांकां पयलीं हांव मना काळजासून कॉंग्रॅच्युलेशन करता जे आयज तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. तशेंच आयज सगळे टिम्स हांगासर येयल्ल्यो आसा आनी हांगा आमकां ह्या टुर्नामेंटाक लाभलेलो आसा आमचो खासदार सदानंद सर, तशेंच हांगासरलो एक्स आमचो झडपी आमचो भूषण आनी तशेंच आमचो सतीश धुमाळ, तसोच आमचो सतीश, तशेंच आमचो झडपी. आयज हांव झडपीचें नांव लास्ट घेतलां कित्याक झडपीचें कौतुक करता तितलेंच कमी. जे आयज आमचो नानू हरमलकर, आयज आमचो धारगळचो झडपी, आयज खूब बरें दिसता. हेज्या पयलीं जे आयज तेजो भाव झडपी आसलो, जे आयज तुकाराम हरमलकर, तेणी आपले कामांसून आयज हे नांव दवरलेलें आसा जे आयज आख्ख्या पेडण्यान. तशेंच आयज म्हाका दिसता तेजे हे म्हाका दिसता फुडें चलयता आमचो नानू हरमलकर जो आयज झडपी जाल्लो आसा. तेणी आपले खऱ्यांनीच बरें नांव दवरलेलें आसा. जे वयता थंयसर लोक तेजें नांव काडटा, जे वाड्यांनी जे आयज तेणी खुबश्या लोकांक हेल्प केल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. हांव ताका सांगूंक सोदता असोच तूं सपोर्ट लोकांक करीत राव. म्हाका दिसता हेज्याहून व्हडलें पद तुका फुडें मेळटलें. ताका लागून तुका सांगूंक सोदता जे आयज तेणी आपल्या गांवान आयज बऱ्यान बरो एक फुटसाल म्हणूं नाका, तशेंच आमचो आयज ऑलरेडी तेणी आमच्या काकासाहेब जो आयज आमचो देशप्रभू आयज आमच्या पेडण्यान सगळ्यान पेडण्या तालुक्यान व्हडले भाटकार, तेंच्यांनी आयज आमकां धारगळेक लागून बऱ्यान बरो जागो 15,000 दान दिल्लो आसा, जो आयज थंयसर आयज आमच्या ग्रावंडूय चालू आसा आनी एज फास्ट तो म्हाका दिसता ग्रावंड कंप्लीट जातलो. आनी अशेंच हांव सराक सांगूंक सोदता, हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडलेलो जो आयज आमचो स्पोर्ट्स सिटी हांगासर आसा, थंयसर आमकां एक एटलिस्ट 30,000 जागो दिवचो, जो आयज आमच्या हांगासर आमच्या पेडण्या भुरग्यांक लागून थंयसर एक आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट केन्ना अशें आमी वयता थंयसर पळयता कितें आमचो स्वताचो असो हें ना, ग्रावंड ना, ताका लागून एक स्वताचो ग्रावंड जावचो म्हणून हांवें एसेंब्लीन तो पॉयंट काडलेलो आनी ऑलरेडी नोटूय हांवें तो आमच्या CMाक दिल्लो आसा, जो आयज आमकां 30,000 आमचो जागो दिवचो, जो आयज आमकां थंयसर एक ग्रावंड बऱ्यान बरो एक जावचो, जो आयज आमच्या धारगळे युथाक लागून. तशेंच हांवें हें केल्लें कितें आमी क्रिमेटोरियमूय जावची, कित्याक आमच्या पेडण्यान ही आयज आमच्या पेडण्यान आतां लोकांची संख्या वाडत आसा, ताका लागून ही जावपाची खूब गरज आसा. ज्यो गरज आसा ताका सरान आमकां हेल्प करचो. तशेंच म्हाका दिसता आमचो डायनेमीक CM आमकां हेल्प करतलो जाता तितलो फास्ट आनी एज आमच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां कितें तरी बरो रिजल्ट दितलो तशेंच सांगता. आनी जे आयज सगळ्या टिमींक हांगासर येयल्ले तांकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी तुमचे जे टीम खेळटले ते तुमचो बऱ्यान बरो हो टुर्नामेंट हांगा घडोवन येवचो. आमी हें सगळें करता आसतना एक खूब बरें दिसलें, कारण प्रवीणान एक सगळ्या ह्या भागांतल्या सगळ्या खेळाडूंक एकत्र हाडून एक टुर्नामेंटाचें ऑर्गनायज केलें, जेणे करून तांकां एक प्रोत्साहन दिल्लें आसा, तांकां एक व्यासपीठ दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी अपील केल्लें आसा जागतीक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तान की सगळ्यांनी झाडां लावची. आनी त्यामुळे हांव तुमकांय सगळे आमच्या जे खेळणारे भुरगे जे आसात, खेळाडू आसात, तुमी सुद्दां एक एक झाड आपल्या माध्यमांतल्यान, कारण झाडां ही फुकट मेळटली सगळें, पण खंय लायात तुमी, रस्त्याचेर लायात, ग्रावंडाचेर लायात, जेणे करून तातूंतल्यान आमचो निसर्ग जो आसा तो निसर्गय आमचो बरो उरतलो. आनी आमी पळयतात की आदी सादारण आज मिरग म्हणटात सुरू जाता, 5 वर्सां आदी आमचो पावस सादारण 1-2 तारीख सुरू जातालो. आज ज्या तरेन ग्लोबल वॉर्मिंग जें जाता ताचो एक भाग कारण झाडां ही अत्यंत आवश्यक आसा. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या त्या उल्याक आमी सगळ्यांनी सकारात्मक हें करून आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करूं जाय. आपापल्या पद्दतीन एक झाड लावपाक जें जाय तें लावपाचें. आनी त्यामुळे परत एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी भुशणान जी मागणी केल्या हांवूय आमदाराक लागता, आमदाराक आनी हांव मेळून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बेगीनच्या बेगीन तो विशय सेटल जाता असो पळयता. दुसरी ताणें एक मागणी विसरच्या पयलीं उलयता हांव, ताणें क्रिमेटोरियमच्या संदर्भात आमदार उलयलो, दिसांनी भुशणूय उलयल्लो.
त्यामुळे तो सुद्धा विशय, कारण आमी जर लँड जर जागा जर मेळ्ळी आसत जाल्यार हांव खासदार निधींतल्यानूच ती तुमची हें जें आसा क्रिमेटोरियम जें आसा तें हांव पूर्ण करता. फक्त जाग्याचो खंय कशें जाता तें आमदारा कडेन पळयना. आनी त्यामुळे आमच्या ह्या भागा भितर, कारण आमचें नवीन गोंयचें केंद्र म्हणपाक हरकत ना, सबंद जगाचें लक्ष अशें पेडणे, कारण मोपा एअरपोर्ट जातकच पेडणेची डेमोग्राफीच बदललेली आसा. पेडणे हें केवळ आतां पेडणे उरूना, तें जगभर मोपा अशें जाल्लें आसा. त्यामुळे हांगा त्या पद्दतीचो समतोल विकास प्लॅन करून विकास हो जावं जाय. तें करपाक जें सहकार्य सरकार म्हणून जाय, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलेच, पण खासदार निधींतल्यान आसत बाकीच्या माध्यमांतल्यान आमचो सुद्धा पूर्णपणे प्रयत्न ह्या हाका आसतलो इतलेंच सांगता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.